आमी ताळगांव आसा आनी ताळगांव एका टायमार एक एग्रीकल्चरा खातीर सामकें फेमस आशिल्लीं। हांगा भरपूर शेतां रोयताले, भाजी रोयताले लोक। आतां ताळगांव पणजे लागीं आशिल्ल्यान हांगा खूब डेवलपमेंट जाला, एक तरेचें कॉन्क्रीट जंगल जालां। आनी तरी आसतना कांय शेतकार आसा ताणें अजून पर्यंत हें ट्रेडिशन सांबाळून दवरलां आनी ते सगळे चॅलेंजीस फेस करून सुद्दां ते हांगा शेतां लायता। ही खरीच बरी गोश्ट आसा। आमी ते पळोवपा खातीर आयले हांगा की कसले तरेची शेत लायता आनी तांचे कितें तांकां कितें प्रॉब्लेम्स जाता ते पळोवपा खातीर आमी आयल्या। आनी हें पळोवन हांगा एक चारी वटेन बिल्डिंगो आसा आनी ताजे मदीं हे ग्रीनरी पळोवन कितलें मन धादोस जाता। आनी तुमी पळयलां आसतलें आतां की कितलें बरें दिसता हांगा आनी वेगवेगळ्या तरेच्यो भाजयो आसा। आमी आतां आयल्या सिजर माशेजो हांचे शेतान आनी ह्या शेतां भितर तांणी अशी तरेची हांगा नवी जग तयार केलां। ग्रीन गोल्ड कशें सगळे कडेन तशें पडटा, वेगवेगळे तरेच्यो भाजयो तांणी काडल्या आनी इतलो कमिटेड आसा सिजर की तांणी आपलो हाय पेईंग जॉब सुद्दां तांणी सॅक्रिफायस करून तो आयज हांगा शेता भितर दीस रात राबता। आनी हे आपल्याचें कमिटमेंट ह्या गांवा कडेन आनी शेती कडेन हांगा आमकां दिश्टी पडटा। सिजर मशाडो हे जे हांव कोत्ता पळय ते 40 years मायज जाली। 5 सावन हांव काम कोत्तालो हिंगासर म्हाज्या मांयच्या बारा आनी कितें वेपार जाता पळय तो विकून मार्केटान दिवन मागीर हांव डॉन बॉस्को स्कूलान चलोवन वयतालो। पाय एक्सपायर जालो, माय एक्सपायर जाली, तोय म्हाज्या जॉब सोडूंक ना हांव। आनी म्हाका 1988 एज अ स्पोर्ट्समॅन इंडियन कस्टम्सान म्हाका नोकरी मेवली LDCची। थिंगा हांवें 35 years काम केलें आनी म्हाज्या हेल्थाक लागून आनी म्हाका ट्रान्सफराक लागून म्हाका VRS घेवचें पडलें ह्या वर्सा 2023 आनी एज अ सिनियर सुपरिटेंडंट ऑफ कस्टम्स हांव रिटायर VRS घेतलें हांवें। पूण हें म्हाजें काम हांवें आयज देखून लूज दवरूंक ना, चालूच दवरलां आनी दुसऱ्यांकूय मोटिवेट केल्या। जे आमची ही जमीन आहा ती आमकां तर कोणेय तरी दिल्या ती आमी सांबाळची आनी बरे भशेन ताचो कुयदाद करचो म्हणून। कित्याक जमीन बरी आसत आनी तेचें काम करीत आमकां कितें तरी मेवतलें। आनी हें जें तुमी पळयता पळय तें सगळें म्हाजें सगळें ऑर्गेनीक तें सोडून बारीक बारीक कामाक एक 10% हांव दुसरें कितें घालीत। उमेद दिसता पळोवपाक आनी सेम टायम म्हाका खूब भुरगीं येता विचारपाक म्हाका कोणें तुजो सक्सेस कितें हो आनी कितें तुजो सिक्रेट तो हांवें करपाक तेन्ना तांकां सांगता हांव जेन्ना माय बाय भुरग्याक वाडयता ते भाशेन शेताक वाडोवप जाय तुमी, तेचो बरो कुयदाद करीत ती तुका बरी यील्ड दितली। आतां तो कितें प्रॉब्लेम्स फेस जाता हांगा करपाक? प्रॉब्लेम लायफान भरपूर आहा, सगल्यांक प्रॉब्लेम आहा। हें जें हांवें मारलां पळय तें टेम्पररी म्हाका ओडचें पडटा। पयसान गोरवां येता, मागीर सुणी येता, पूण म्हाज्यान कांय करूंक जायना तेंकां। ती एक मनजात पूण तेंकां विचारीत ते म्हणटात तुमी कवर अप करा तें, तर तोंड धांपून तें करचें पडटा। कित्याक एनिमल्साकूय हात लावप कितें करप म्हणप म्हणजे दुसऱ्यांक वायट दिसता, देखून म्हाका जाता ते भाशेन हांव कोत्ता। सो एनिमल्स इज मेजर प्रॉब्लेम? हय, एनिमल्स म्हाका मेजर प्रॉब्लेम। रातची सोडून घालता आनी हिंगा येवन मागीर सगळे मोडटा मोस्तितात। ह्यो पयलां आसतलें हिंगा कितें केलां पळय तें सगळें। सकाळीं उठोन येवन मागीर दुसरेच भाशेन जाता, मूडच मोडटा हें केलां तें पळोवन। सोल्युशन काय ना? सोल्युशन तेका फेन्सिंग करचें पडटा, पूण फेन्सिंग हांव एकलो करीत जाल्यार पूण दुसरे कोण रोयना पळय तेणी तेका म्हाका हेल्प करपाक जाय, कित्याक तेंचेंय कवर अप जातलें। पूण ते थिंगासर रोयना, थोड्यांनी ब्लूज सोडला, तें तोंड आहा पळय तें हांव घेता हिंगा भितर सोदता मागीर तेंकां मेवता। बर्ड्सय बीन? बर्ड्स भंपर येता सामके। इगलाच्या कोंतान पॅरट्स, मायना बर्ड्स सगळीं बोत्ता हिंगासर। हे सनफ्लावर पयलें तुला एक सनफ्लावर मेवचो ना, सगळे पॅरट हातेल येवन। पूण जावं पॅरट जाल्यार पॅरट तरी पळोवपाक मेवता, वरायटी ऑफ पॅरट्स। आनी हाजो बीन सेवरेज बीन अशी घेवन बीन? सेवरेज देंवता हिंगासर, देंवता भरपूर देंवता, पूण तें तोंड जालां थिंगा डेपोजीट जाता। लोक रावता पळय तेणी सगळे चडशे हांव नोको तेणी तें सामकें केलां जाल्यार, पूण देंवता उदक देंवता। पूण देंवलें देखून जाल्यार हांव तें कानापारी कोत्ता, पूण म्हाजें काम चालूच दवरता। कितले शेतकार आसतले आतां रोयता?
इतुली ही तुका ही एरिया दिसता ती त्या रुमा कोणेसान थिंगासर एक 60% रोयताय, तितले 40% रोयना. फुडली हांव नको कोण रोयना पळय ते. हातून फायदो आसा केले जाल्यार कॅल्क्युलेट करीत जाल्यार कांय फायदो ना, पूण इट्स अ हॅपीनेस which gives you more than the money. This is called wealth. Money is not everything, sir. Satisfaction, that is the main part of life in a human being. हे नाशणी द मिलेट्स म्हणटा पळय ती इंटरनॅशनल इयर ऑफ मिलेट्स आहली 2023, पूण त्या टायमार म्हाका मेळोंक ना घालपाक, कित्याक चड पावस आहलो, चड उदक आहलें. पूण ताका लागून मातशें लेट पडलो म्हाका तो. वर्स काबार जालें 2023, 2024 पडलो तो. ही आमची मिरसांग बारीक पळय जी बुतांव म्हणटा आमी ताका, आनी प्रिजर्व करता अप टू एंड ऑफ मॉन्सून सीजन. ही सामकी गोंयकारांची मेन मिरसांग म्हणटा पळय ती ही पळय. कॅबेज घातलो थोडो, पूण क्लायमेटीक लागून तो मातसो दुसरे भाशेन जालो. ही जी तुका दिश्टी पडटा पात्रांव, ती धाकटी सिबलींग हाडलेली हांवें पळोवपाक, पूण ती चड बरी जाता ही आमच्या सॉयलाक. ही आमची तालिगांवची सॉयल, एक्चुअली ती नंबर 1 फॉर स्वीट पोटेटोज, सँडी सॉयल. पूण ही मिरसांग हांवें घालून पळयलेली, एका डिमांडूय बरो आहा, पूण काडपाकूय चड वावर आहा. हे पावसान घालता पळय ते 7 शिरांचे भेंडे म्हणटा पळय ते व्हायट कलर व्हडले जाता ते, पूण ह्या सिजनाक ते दुसरे भाशेन, ह्या सिजनाक दुसरे लावचे पडटा, ल्हान पळय ते ग्रीन धाकटे कशे आसता पळय ते. पूण हे पावसान घालीत जाल्यार हेजो यील्ड चड बरो. हे पळय पळय कसले ते कलर दुसरे भाशेचो आसतलो. ही बारीक मिरसांग आमी हुमणाक कोडयेक घालता पळय ती. टोमॅटोज 3 वरायटी आसता ती. ही माझी मेन मार्केटाक वयता पळय ती ही टोमॅटो. हे टेम्पररी बेस्ट एका घातलेले वॉटरमेलन, थोडी घातल्या बेश्टी चॅक करपाक, बरी जाय जाल्यार गोडे नेक्स्ट इयर घालीत हांव, सगळें बरें जालें. ही गव्हर्मेंटान म्हाका सबसिडी दिलेली बांयक, ताकाय थँक्यू म्हणटा हांव. कित्याक ही बांय नासली जाल्यार ह्या होंड्यांनी म्हाका हें काम जावचें नासलें. आदीं आमी ते हातीन काडटाले पळय ते होंडे रोखडे सुकोवन वयता, कित्याक भितरलो लेयर कांय आसना, उदक गोम ना आमकां तें, ताका लागून तो लेयर रोखडो काबार जाता. पूण ही हा म्हणून म्हाका मातसो सालवार जाता मातसो बांयक लागून. उदक म्हाका सफिशियंट मेवता, पूण आतां मातशी जेन्ना गोरमी चड वाडली ती उदकूय देंवता तेजें. सलाम आमच्या गव्हर्मेंटाक, म्हाका हे तरी दिलां तांणी. ही धाकटी वांयगी ही सामकी गोंयकार आमचो हेजो वालोर नको चड, आनी गोंयकारी चड खावपाक वचना. गोंयकार म्हणटा गांवठी वांयगे जाय, रावंड पळय तें. पूण हे वांयगे गोंयकार सोडून दुसरो लोक हा पळय तो गोंया भायर, तांकां ही जाय चड. हांव सगळें घालून घालून चॅक करता कशें जाता पळय तें पयलें, त्या प्रमाणे म्हाकाय म्हाजी मातशी नॉलेज वाडटा, ते प्रमाणे हांव मागीर फुडें करतलो सगळें बरें आसत जाल्यार. पळय ओहली पळय ती घोसांनी जाता सगळी.
हो आमचो लोकल अनियन्स हिंगा दिश्टी पडटली तुका हें सगळी जी तुका म्हटलां केदो ती सोणी येता सगळी कॅटल्स येता अशें रातचे सोडून घालता लोक तेंका मातशें तेणी चिंतपाक जाय मातशें तरी चिंतूंक जाय हें पळय सगळें कितें केलां तें मस्तून आनी एका सामकी ऑनियन म्हणटा पळय तो हे जमणीक तेका भुरग्याचे भाशेन काम आहा डीव सुकच्या आदी तेका उदक पडोंक जाय नाजाल्यार त्या हारसाणीन वता ती ती आमची लोकल वरायटी पडोय म्हणटा पळय ती स्नेक आउट सकाळच चोडटी ही पळय ही दुसरी ही आमची गोंयची न्हू ही हांवें सिबलींग हाडलेली बेलगामसान आनी ती चॅक केल्ली ती ही दुसरे भाशेन हेका वयर तोन्स आसता हे पळय गमतेले हेका तोन्स आसता सगळ्याक हेका हिंगा पळय कांटे आहा सगळे पूण चड बरी आनी लोकांक गमता आतां लोकल वरायटी दुसरी वरायटी कोहली पळय ती हे सगळे जे तुका दिश्टी पडटा पळय ते हे ऑर्गेनीक म्हाजें सगळें सोडून 10% तुका सांगलां तें वाडपाक आनी ग्रीनरी मातशी येवपाक तेका लागून 10% एज पर द डायरेक्शन ऑफ द हायर ऑथॉरिटी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आय एम युजींग युरिया 10% 90% इज ऑर्गेनीक ही लोकल वरायटी ब्रिंजॉल्स हेका सामके तुका हें जातलो जाल्यार एक 3 म्हयने वयतले सामके तुका पावरफुल जातले जाल्यार पूण विथीन 2 मंथ्स 2 म्हयन्या भितर वांगे जावन येता पूण ल्हान आसता मातशें हें तुका पळयतलो पळय ही आमची पयल्यारूच गमता गांवठी वांगी म्हणून पळय सगळ्यांक खबर आसतली तालिगांव शेतां आहा ती कित्याक फेमस पळय ती वांयग्यांक मिरसांगांक पडयांक आनी कित्याक न्हू पूण तालिगांवच्या कोणगांक ही ती स्वीट पोटेटो सगळीं रोयल्या पळय ती काडली थोडी कित्याक लोक म्हणटा शिवरात्रीक कोणोंक सोदता देखून शिवरात्रीक हांवें खूब काडली कोणगां भरपूर काडली आनी ही थोडी दवरल्याक कोणी म्हाजो येयलो जाल्यार जावं कोणें मागल्यार तर बाबा कोणोंक ना रे काय म्हणटा तेन्ना ती हांव काडून दिता म्हाज्या हातीन काडून दिता ती व्हरा म्हणून सॅटिस्फाय जावन दी कित्याक लोकांक तर म्हणलें देव बरें करूं म्हणून म्हाकाय फिशाल काय गमता हय ही काडल्या पळय ती ही आनी काडपाची आहा सगळी ही तांबडी कोणगां तांबडी हे वालीचेर गमता तुका ही तांबडी कोणगां त्या डिफरन्स आहा दोयी कोणगां आनी तांबडी कोणगां ही तुका तांबडी कोणगां म्हण मोठे मेळतले पळयता बारीक आहा मातशी मात्र हांगा
ही दोही कणगां ही तांबडी सार ही तांबडी सार दुधी पळय वयर चडल्या पळय ते झाडार ही वेल ताजी हां ती आतां घातल्या त्याक आतां थोडी जायत वयता ती कित्याक ती क्लायमेट ना आतां थोंडाय बरी जाता पयलींच घालता पळयता सगलो गोरवांनी हाडला पळय अवसांदो शेंगो बीन्स ह्यो काडून जाल्यो देखून आता तुका मेव दिश्टी पडना चड तिडक्यो ह्यो काडून जाल्यो त्यो सामके लेस जाले आता ही तिडक्यांची झाडां लेस जाली मात्र नाल्यार घेयना का शॉर्ट ती करेला ती आतां भेंडे घातल्या पोते आनी तिडक्यो आनीक घातले आतां ते पहिले काडले पळय उमटून येता पळय उमटून काडले आनी भरपूर दिली यील्ड म्हाका भरपूर दिली सामकी भेंड्यांनी देखून आतां ते वाडले आतां व्हडले जाले चड दुसरे घातले आतां उदक यूज करता हो व्हडलो खूब पयलींचो तें उदक हा पळय हांव उजार करता आतां सुकून वयता पळय तो माती काडटा तितली ताका उदक मेवता नाजाल्यार तें उदक मेवचें ना ताका लागून मातसो प्रॉब्लेम जाता उदकाक लागून करेला घातली स्पेशल माठो करचो पडटा ताका वयर चडपाक येवन गाडी ना जाली म्हणटच पिड्यार जाता हितून हितून भात उकडटा आणि हितून भात असता सगळी
हे जे तुवें पळयलां पळय ते सगळे आतां तुवें रोयल्या पळय ते पळयल्या सगळीं रोयल्या रोयल्यार कशें जाता पळय तें पूण म्हाजो एक सिन्सियर रिक्वेस्ट आहा सगल्यांक थोड्या कडेन शेतां आहा जाणा दिसपेस खूब जाता थोड्या कडेन घडोना एक रिक्वेस्ट करचो गव्हर्मेंटा कडेन आमी रोवंक सोदता कितेंय ना जाल्यार कितें गव्हर्मेंट दितलो तेन्ना मातसो उत्पन्न करा ते मातयेचो कित्याक तुमच्याच बऱ्याक ते तुमकां भोव थोडे ना चड कितेंय तरी मेवतले तुमच्या दोळ्यांनी तुमच्या हातींनी तुमी पळयतले हेल्थी उरतले आनी खुशी आसतले वेस्ट करून नाका लँड आहा तें रोया बरे भाशेन आनी बरे भाशेन राहा इन द सिविलायज सोसायटी बिकॉज तालिगांव इज द मेन विलेज which has everything in it आयज तर हांव आहा हिंगा हांवें म्हाजें VRS केलां आनी म्हाका काम मेवलां म्हण हांवें सांगलेलें पयलें हें काम म्हाका म्हाज्या हार्ड वर्काक मेवलां कित्याक म्हाका कोच नासलो कोणूच सोडून एकलो सुगंध वांयगणकर तो बावडो एक्सपायर जालो तेणें म्हाजो टॅलंट म्हणून म्हाका व्हेल्लो ग्रावंडार हे म्हाजे पांय ती आयज पयल्या पळय तेच भाशेन बारीक आहलो आनी हांवें कितें केलां पळय तें सगलें ल्हानसान केलां आनी ह्या म्हाज्या हार्ड वर्काक एज अ स्पोर्ट्सन म्हाका काम मेवलेलें 9 फावटी रिप्रेझेंट जालो गोवा इन एथलेटिक्स 400 meters long jump plus I was a football player. I represented my department. I got medals for my department. I represented Goa. I took the Goa Santosh Trophy twice as assistant manager and as a manager in Manipur, in Jammu Kashmir. Besides that, I was a very, very strong supporter. In other way, you can call part of the management of Sporting Club de Goa. पूण ते म्हाका सदांच शेतान पळयता हिंगासर कित्याक लागून हें काम म्हाका चड गरजेचें कित्याक म्हाका 3 आहा तितून एक म्हाका पयलें फिट दवरता दुसरो म्हाका पीस ऑफ मायंड मेवता सामको आनी म्हाका हितून उत्पन्न जाता तें म्हाका खावपाकूय मेवता हे 3 वस्तू आनी ट्रेडिशन जे म्हाजे मान पान दवरलेलें जावं सगळ्यांनी कोण आदले आमचे मरून गेले तेंच्याय उगडासाक हांव हें करता कित्याक दुसऱ्यांनी मोटिवेट जावचो आनी जाता ते भाशेन करचें हे कितें हे तुका दिश्टी पडटा पळय तें म्हाज्या हातीन केलेलें सारें हे हांव तें हो सगळो तुका वेपार दिसता तर हेका लागून हो म्हाजो बुस्टर डोस सगळ्या वेजिटेबलाक हितून कांयच तुका केमिकल मिक्स ना हितून तुका पोल्ट्रीतलें वेस्ट कोंबडेचें वेस्ट जालेलें नुस्तें waste of goats leaves and potash. I found potash also. I don't know how far it is stored that I can make it. You can see over there that potash I can burn the trees, all trees and leaves, and the red color go over. You can see it is like in potassium form. So all those things I mix here, mix करून और तेका यूज करता ते फोर जाता ते एकदम बरें आनी लॉंग लास्टिंग तुका तें हें आतां केमिकल घालता तें जावं युरिया दुसरें कितें घालता पळय तें तुका 10 दीस ते 15 दीस इफेक्ट उरतलो पूण हेजे 3 म्हयने तुका कांय जावचें ना मुदाक सामकें गोट घेता बस ह्या फाटल्या हाय रायज बिल्डिंगेच्या बॅकड्रॉपाचेर हें जें ग्रीन शेत आसा आनी भाजीचेर वयतात ती खूब पळोवपाक बरें दिसता आनी हे शेतकार फाटले कितलींशींच वर्सां हें शेत आनी भाजी लायतात हांगा खूब कश्ट करतात आनी कितलेशे चॅलेंजीस तांकां आसता कारण शेतान भितर गरमां येता सिवरेजीचें उदक ह्या बिल्डिंगेंतल्यान हांगा शेतां भितर येता त्या शिवाय तांचें प्रेशर आसता कारण हांगा तालिगांव लँड प्रायसीस खूब हाय जाल्ले आसा सो तशें वेगवेगळे प्रेशर आसून सुद्दां हे शेतकार हांगा ही भाजी हांगा रोयतात खास करून हो जो बेल्ट आसा चर्ची ऑपोजीट तो एक स्ट्रेच लास्ट उरला तालिगांवचो आनी ताजे खातीर लोकांकूय फ्रेश भाजी मेळटा सो आतां आमी कितले दीस उरता ते पळोवया आनी हांगा वचून उरचो अशें आमी धरया अशेंच उरतलो अशें आमी धरया